फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर राज्यांतल्या 108 रुग्णवाहिकांची हालचाल आनी सुवात ट्रॅक करपाक गोंय सरकार नवे ॲप लॉन्च करपाचे आसात। आपतकालीन वेळार 108क फोन मारतकच रुग्णवाहीन खंय आसा ताचो अदमास लोकांक घेवपाक मेळटलो। हें ॲप कोणाकूय आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करपाक मेळटलें म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत प्रतापसिंग राणे हांणी सांगलां। RDX गोवा खातीर कांदोळेच्यान गौतम शिरोडकार। प्रपोज केला आणि तेजेर काम चालू आहे। ते बेगीन इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। केन्ना पर्यंत लॉन्च जातलो एक म्हयनो तरी जाय न्ही। ॲप आमी बी सजेशन्स केल्या। दॅट इज बींग डन बाय 108 ओनली, सो दॅट GPS बरोबर GPS एनेबल्ड हे सिंक्रोनायज विथ गूगल मॅप बी सगळे ॲम्ब्युलन्स खंय कितें आसता तें आसतलें। प्लस तुमकां फोनार तुमकां कळटलें कितें तुमी ॲम्ब्युलन्स आवयल्यार तुमकां एक्झॅक्टली कळटलें कितें चल्लां तें। आनी खुबशे सोल्युशन तेजेर आसतले। खुबशे खंयचे हॉस्पिटल नियरस्ट अशे सगळे एप्लिकेशन घालून आमी करता सिस्टमॅटीक। पळय फाटीं कितें जालां तें हांव उलयना, फुडें कितें करूंक जाय तें आमी सिस्टमॅटिकली सिंक्रोनायज करून काम करूंक जाय। तें करता न्ही हांव बसला घेवन। कितें पेंडींग प्रपोजल आसा, कित्या खातीर पेंडींग आहा, हेल्थ डिपार्टमेंट खुबश्यो गोश्टी पेंडींग आहा गेले 3-4 वर्सां। ते सगळे आमी चीफ मिनिस्टर कडेन चर्चा CMान फुडल्या विकान मिटींग दवरल्या प्रेजेंटेशन दिवपाक हेल्थ डिपार्टमेंटाक प्रायोरिटायज करपाक एरिया। बाबा तुका 10 गोश्टी खंयचे इम्पॉर्टंट आहा ते 10 गोश्टीचेर मागीर तो लक्ष घालतलो आनी ते बेगीन प्रपोजल अप्रूव जातल्यो। आनी हांवें 40 गोश्टी व्हेले तेजे कडेन। ते 40 गोश्टी काय जावपाचे ना। आमी कितें ठरयलां की हेल्थ डिपार्टमेंटाचे 5 गोश्टी, गोवा मेडिकल कॉलेजाचे 5 गोश्टी, नाल्यार 4-4 गोश्टी दोनी कडेन। कार्डिओलॉजी विंग आमकां स्ट्रेंथन करूंक जाय। हे सगळे इम्पॉर्टंट ब्लड फेसिलिटीज, टेस्टिंग फेसिलिटीज सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजान आमचे कडेन टेक्निशियनची कमी आहा। हे सगळे गोश्टी प्रायोरिटायज करून 3 गोश्टी हेल्थाचे IPHP आसा ते 30 crores रुपीज आमकां सँक्शन जाला फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंटर ऑफ एक्सलन्स। हे 3 गोश्टी घेतात। प्लस आमचे कडेन 150 कोटी गेल्या 1.5 वर्सां आमकां सँक्शन जाल्ले आसा फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक। थंय एनक्रोचमेंट आहा जमनीर त्या गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या जमनीर, म्हणून आमकां पयशे रिलीज जायना। आनी म्हणून हे सगळे गोश्टी मार्गार लावंक जाय। ते खंय ना खंय कोणी तरी पूश करूंक जाय, ते करता हांव।